पयात गायज पापलेटा बरी सवाय जाल्लेली आसा। आता तू म्हणूंक सोदता सगळ्यात तुवें रांदला सारकें। कडी गेल्लो आसा खतखतो आणि आता भितर घालता पापलेट। आयच्या व्लॉगान तुमकां पळोवपाक मेळटलो ड्रोन शूट। ही खंयची चर्च ती तुमकां फुडें व्लॉगान पळोवचें पडटलें। आणि आज तू कितें म्हणूंक सोदता आमच्या आरएक्सा बद्दल? आमी नो गायज तुम्ही पयला आसतले आरएक्स आमी रिस्टोर करपाक दिल्लेली आसा आणि हांव सारखे रावला वेट करता की केन्ना ती आरएक्स आमची रेडी जावन रावतली आणि केन्ना हांव ती प्र करून चलयतली। ओके सो गायज आता आमी वयता नुस्तें घेवपाक। कांयच खावका शकना न्हू, सो एटलीस्ट व्हरून दवरता आणि रातचे मागीर 12 उपरांत खाता। गाडयेची हालत पळय कितें जाल्या, ती तांबडीच जाल्या सारकी। खूप दिसांनी न्हू आमी हे पळय बेतीन येयल्लेले आसा नुस्त्याक व्हरपाक। नुस्त्याक खंयात नुस्तें कितें व्हरपाचें तें चित्ता आमी। कशें 350 रुपया किलो घेऊया मरे। पयात गायज पापलेटा बरी सवाय जाल्लेली आसा। 350 रुपया किलो। आणि होतो कितें इसवण व्हडलो इसवण न्हू तो। कडे काय नाका तेजीत करया कडी। तू व्हरतलो? आमकां कितल्यांक मेळ्ळे गो? सो गायज तुमकां खरें सांगूंक 350 रुपया किलो खंय ब्लॅक कलर पापलेट आणि आमची फेवरेट पापलेट आहे। खूप सवाय हा, खूप सवाय। म्हाका गाडी पळोवनूच वीट दिसता, तांबडीच जाल्या ती। लांब फुडें लाय मगो फुडें रायता तू दादा न्हू। ओके सो गायज तुम्ही पळोवू शकता आकान केला ब्रेड पुडिंग आणि आता ते कितें फ्रिजीन दवरपाचें। चल दवर, चल बेगीन रातचे खांक जाय म्हाका। दवरता। आमी कित्याक गेल्लेले रे हांगा? ड्रोन सोडपाक। आमी येयल्लेले ड्रोन सोडपाक। जाले मोये वयर पळया हांगा पळया काळोख पळया। काय बरी चर्चीचो व्हिडिओ काडूंक सोदी हांव। जे आमचे आल्दोनकार भाव भायर आसता तांकां एक कशी न्हू व्हिडिओ घालूंक सोदी हांगा। आनी हांगालो काय बरो पळय दर्याचो लूक बीन तो सकयलो रिवर बीन। ओके आयचे ड्रोनाचो कॅप्टन आसा कॅप्टन अवी आणि फूल पॉवर आमी येयल्लेली आसा आल्दोना गोवा, नॉर्थ गोवा। आणि ही जी प्लेस आसा पळय माय गुडनस इट इज सो ब्युटिफूल आणि आयज हांगा कसले तरी मीस चल्ला। आय डोंट नो, सो सॉरी गायज कोणाक डिस्टर्ब केला जाल्यार, बट आमी कोणाक डिस्टर्ब करिनासतना हांगासर ड्रोन सोडलेलो आसा। आणि म्हाका न्हू चर्ची कॅप्चर करपाक खूब लायक। आय डोंट नो वाय चर्ची कडेन न्हू म्हाका एक अलग वायब मेळटा। आय डोंट नो, म्हाका हें दिसता की आमचो जेजू आमच्या वांगडा आसा कसो। आणि पळयात हांगासरले काय बरी ग्रीनरी आसा, फाटल्यान काय बरे रिवर सायड आसा, माड पळया कशें आसात ते। आणि ह्या प्लेसीर गाडी घेवन आमी सदीत वयता पण वयरसून ड्रोनान पळोवपाचो व्ह्यूच अलग। ते म्हाजो एक फ्रेंड रावता आतिश नायक म्हणून आणि तो पुलिशेन आसता। ते फुडें आसता ते रावता तो घरान आणि थंयसर जेटी बी ना। आणि हांगासर पळया ग्रेवयार्डान हांव देवा कडेन मागता कोणूच येना पुरो संवसारान, पण एक दीस ना एक दीस आमकां ग्रेवयार्डान घेवपूच जाय ती डेस्टिनी। पळयात काय बरो ब्युटिफूल रोड सारको वयस मेस्मरायझींग सारकें टू गूड सारकें टू गूड। आणि येस गायज ड्रोन सोडटलोय न्हू जाल्यार तुमकां बॅटरी मात फूल दवरची पडटा। अचानक वयर पावलो आणि बूम जालें मागीर पळया काय बरो स्ट्रेट रोड आणि काय बरो दिसता पळय तो। सो गायज हो तो ड्रोन शॉट तुमी पळयता आमचो। आणि हांगासर कोण आल्दोनकार भाव भयणी आमचो कोण रावता जाल्यार कॉमेंट सेक्शनान आमकां कॉमेंट करून सांगा की आमी हांगासरूच रावता म्हणून। ओके सो पळया 360 वयस वाव। सो नेक्स्ट टायम आमी खंय ड्रोन सोडचो तो तुमी आमकां सांगा। आमी त्या जाग्यार वचोन बरो तुमच्या खातीर ड्रोन शॉट घालता। बरें आमी प्लेस सारकी पळया हांव चित्ता हांगासर एक बरी ह्या चर्चीक 360 एक सर्कल मारपाचो। ओके सो एन्जॉय करा।
आयज म्हाका जाय कितें दितले गो कितें जाय कितें केलाय घरा कडेन हांवें केलाय पुडींग ते म्हाका केन्ना मेळटले रातचे तेका 12 वरां लागता थंड जावपाक हांगा पळया तुमकां कितें दाखयता पळया दिसता जाल्यार पळया घोटेर पळया कितले आहा ते आमी हांगा ड्रोन सोडलेलो काल दाखयता तुमकां घालता ब्लॉगान सो गायज आमच्या मस्तीन ब्लॉगिंग केलेली आहा स्टार्ट आनी फिलींग रियली ब्लेस की म्हाजो ब्रो ब्लॉगिंग करता म्हणून आनी बेगीच्या बेगीन तूं गोंयान यो आमी मागीर वांगडा ब्लॉग्स करपाक भायर सरया आनी उजो करया सारकें हा कितें तुवें ड्रॉइंग केला खंय गो हांव येयल्लो मगो पळोवपाक तिका रे कोणाक काडला आवशें और तूने रे मैंने अभी तक नहीं काढा बाद में काढूंगा कितें चल्ला हेजी कडी करता पापलेटाची हा पापलेटाची कडी करता आनी आतां आकान कितें कितें हांगासर कट बीट करून दवरला आनी हांव भायर चल्लो एडिटिंगेक कितें आतां तूं कितें तो फुडलो ब्लॉग तूं करतलें मगो हय सो गायज हांवें पळय एक कांदो चिरून घेतलेलो आसा आतां हेतूर हांव घालता मीठ पळय गायज हेतूर हांव घालता 1 चमचो मीठ आनी आतां हांव हेतूर घालता हिरव्यो मिरसांगो ओके हिरव्यो मिरसांगो आतां घातल्यो न्हू आतां हेका कितें करूंक जाय बरो मिठाक लावन घेवंक जाय कांदो आनी हेका न्हू 10 मिनटां रेस्ट करपाक दवरूंक जाय कळ्ळें न्हू तुमकां हांवें न्हू हे फावटी पापलेटाच्या कडयेक कांदो तळसूंक ना आनी हांव हरशीं तळशी ना पापलेटाच्या कडयेक ना थोडी कितें करता सांग फोण्ण मारता कांदो पयलीं बरो तेलान तळसून घेता पूण हांव तळशी ना हांव अशेंच करता आतां हेका हांव न्हू सारकी 10 मिनटां अशेंच रेस्ट करपाक दवरतले हेजें न्हू मातशें उदीक कहें सुटोवंक जाय कळ्ळें न्हू तुमकां सो गायज आमची पळय फिश करी करपा खातीर हांवें आमकां दोगांक लागून सारको 1 नाल्लाची सोय घेतलेली आसा आतां हांव हेतूर घालता हल्दी आनी घालता आमची ही कितें म्हणटा तेका कितें तरी म्हणटात न्हू हेका कितें ही तुमी सांगात कितें ती कॉन्फिरी ड्राय कोरिएंडर पळय हेका घालता हांव 2 चमचे आनी हेतूर घालता हांव रेड चिली पावडर ह्यो न्हू हांवें आत्तां फोडला आतांच हांवें शॉपा वयल्यान हाडलेलो कित्याक की आमचो काबार जाल्लो म्हणून 10 रुपयाचें पॅकेट पुरो न्हू आमकां आतां ते व्हडले हाड मागीर ते वेस्ट जाता दोगांच न्हू आमी म्हणून बरी मारून दिता रेड चिली पावडर आयज सारको अवीचो उजो फोग जावन न्ही फोग तीख खान मातशी कडी म्हणटा ती तिकूच बरी लागता हांवें पळय आतां रेड चिली घातलेली आहा आतां हांव हेतूर घालता कांदा हाफ ऑनियन आनी ही कितें सांग आमटान ओके आमटान हांवें मातशी धुवन घेतलेली डायरेक्ट वाडपाक घालता ती आनी फुगत दवरिना पयलींच हांगासर आतां 11 जाल्लेली आसा म्हणून आतां हांव कितें करता सांग इल्लेशें हेतूर उदीक घालता आनी वाडपाक घालता ओके कितें म्हाजी चूक बी जाता ही रेसिपी करता आसतना बी जाल्यार म्हाका सांगात कित्याक की म्हाजी न्हू कितें आहा जाणाय जी जाणट्यांचे हातीची कडी लागता पळयात तशी न्हू म्हाजी कडीच लागना नाजाल्यार पळयात कितली जाणटी आसता तेंच्या हातीची काय बरी कडी लागता न्हू तो टेस्ट आमचो येत ना हांव तीच रेसिपी फॉलो करता तरीय जायना कित्याक तीच कळना चला सोडात हेका आतां पयलीं हांव वांटूंक वयता नाजाल्यार ओवी घालतलो बोबाळ तुजें हें कितें चल्ला कितें कांदो घालता मातशी पेस्ट करता हेजी बेस्ट करता म्हणजे आनी तुवें म्हाका प्रॉमिस केल्ली तूं हें दितलें म्हणून फ्रिजान दवर पुडिंग केला तूं काम करता म्हटल्यार हांव खावं शकता काबार करूं शकता कर काबार आनी तुका नाका नाका कितें तरी गडबड आहा तुका नाका म्हणजे कितें तरी गडबड आहा प्यारी समझ गई कितें बरें जावंक ना खबर ना मागीर तूं कित्याक का म्हणटा म्हाका मिक्सर लायता काय
सो गायज तुम्ही आता पळोवपाक शकता आमचे न्हू आयान बरे बारीक जाल्लेले आसा आनी हितूर न्हू हांवें आले आनी लसूण घालूंक ना कित्याक की हांव न्हू वेल्ल्यांच्या परत पापलेटांच्या आनी करमाटेच्या कडयेन न्हू केन्ना आले लसूण यूज करिना. आले लसूण फक्त हांव न्हू ताल्ल्यांच्या आनी बांगड्याच्या कडयेक यूज करता. म्हाजो फ्लॅश आपशीच ऑफ जालो कित्याक तो खबर ना. बॅटरी फक्त 15% हा म्हणून दिसता. आता तू म्हणूंक सोदता सगळ्यात तुवें रांदला सारकें हय खंय म्हणून अहो तू रांदता कित्याक तू किचनान हेजी आनी म्हाजी दुश्मनी चलता सद्याक. ओके सो गायज तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर फूल पावर जेवण करपाचें काम तयार जाल्लेलें आसा. पळय ह्यो कांदो घातलेलो आसलो तेका हांवें 10 मिनटां रेस्ट करपाक दवरलेलो. तेका न्हू मातसो उकडपाक जाय. आवय आनी हेवटेन बायान नुस्तें सगळें सुटी करून दवरलेलें आसा आनी तुमकां आयज फ्राय पळोवंक मेळटलें न्हू गो. पापलेट फ्राय कितले तेंप जालो नुस्तें खाल्लेलें आमी. सारको हांव लेवटो गो रावला सारको पळय. 2 पापलेटां बी खातलो. हांव 2 पापलेट खातलो न्हू. हा येदी मोठी येदी 2 कितें म्हणूंक सोदता तूं. येदी 2 हांव खावं शकता म्हणजे हांव भोकासूर वाग कितें सांगता. आनी तूं लिपोवन खाताय ते काजवाच्यो बियो बीन. काजवाच्यो बियो म्हाज्यो फेवरेट कितलेय दी. कळ्ळें हा आमचो जूड ब्रो रावला मगो आमकां RX पळोवपाक आमची. आमी रावल्या सारकी तेका रेस्टोर बेगीन मागीर आमी मजा करया तुजी दादी आनी मसी रावला RX चलोवपाक म्हाजी मज्जा करया आमी. मसी ब्रो तू मरे कुकिंग बीन करता आनी आमकां रूच हाडटा न्हू. हय बरी कुकिंग करता. म्हाजे फेवरेट हेजे भरता केल्ले. नाल्यार हांवें एक पुलाव खाल्लोलो कोवडा आसा. कितले गाजर आहले त्या पुलावान. कितले आहले सांग तू सांग पळय कितले आहले ते. तू सांग. आमी कोणागेर तरी पुलाव खाल्लोलो उडा आसा तुका. आनी 5-6-7 जाणांचे पुलावाक कितले वेजिटेबल्स आहले गो. कितले आसतले पाव किलो आहले फक्त. पाव किलो न्हू का त्याकून कमी आहले. पाव किलो काय जाल्यार बरें आहा. सो गायज जेवपाक रांदपाक केन्ना भामट्या बाणा करूंक जायना. जोडटा कित्याक पोटा खातीर न्हू जाल्यार कित्या खातीर न्हू. सांठोवन काडलें तें दॅट इज नॉट गूड. तुमी जोडटा कित्याक तुमी मेहनत कित्याक करता. इट्स बिकॉज ऑफ स्टमक न्हू पोटा खातीर. सो बरें रावा खाया जे मस्त रावा. फुडलो फ्युचर कोणी पळयला. तुमी इतले पयशे सांठोवन दवरूंक सोदता ते थोडीच तुमकां इन फ्युचर तुमकां खबर आहा तुमी आयज आहा की फाल्यां ना ती. सारकें न्हू हांव की रॉंग म्हणटा जाल्यार बरें आहा. आतां हे पळय आमचो कांदो उकडलेलो आसा आनी आतां हांव भितर घालता हे आयान. आयानूच म्हणटा. आयन न्हू ते आयन ते आयन. हेका बरें दवरूंक जाय. काय दवर इल्लेशें उदीक घालप आनीक मातशें उदीक जाय जाल्यार आनीक मातशें घालात. हांवें खूब जाणांक पयला रांदता आसतना सगळे कसलीय कडी जावं कितें जावं भितर साखर घालतात. कित्याक खबर ना रे बाबा म्हाका. हांव काय यूज करिना साखर. म्हाकाय साखर घालून हें आवडना. हांवें मोस्ट ऑफ द टायम खूब जाणांक पयला साखर घालतात सगळे हेका. कसलेय जावं गरम मसाल्याची कसली डीश केली शाकोती केली जावं आनी कितें केलें तितून सगळी साखर न्हू. हांव हेतूर जाल्यार घालता साखर चटणेन ओके. शेक बीन तितून साखर. हांव बाकीचे हेतूरच साखर घालिना. आतां तूं खंय पावला खंयच्या डिशेर पावला. एका आतां बरी दवरता. काय सो गायज तुम्ही पळोवपाक शकता कडयेक गेल्लो आसा खतखतो आनी आतां हांव हितूर घालता पापलेट घालता. हांव समजलो चोनाक घालता. तुका चोनाक आवडना. खान वाज येयलो. आवय तुका बरी चरबी आसा. खूब खाल्लो.
आता आता किती चल्ला आता एका आता कितलो खतखतो येऊन जाय आता एका मातशें दवरूंक जाय आणि म्हाका ते भाजतले पापलेट मग तू ग्रीन हेजे बेगीन कर हांव चल्लो एडिटींग हिंगा कितें 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 आहा हितून ही सुंगटी ही बांगटी ही सुंगटी तो पापलेट आनी कडी हांवें थोडीच म्हटलें हे म्हणून रोस आनी हे शीत हांव कडयेंतलें नुस्तें खायना फक्त कडी खाता जालें पोचकयलें खरेंच खायना हांव कडयेंतलें नुस्तें ओके सो गायस म्हाजें ताट पळया रायस पापलेटाची कडी आनी हांवें भाजलेले पापलेट अर्द्या वर पयलींच खाल्ले भूक लागलेली आवय आमचें पुडिंग येवपाचें आहा आतां कॅरमेल दिसता सगळें आवय वय वय बेगीन काड गो हें कितें केलें तुवें थापडशें मारले तेजे आवय रूच येयली आग म्हाका तुवें म्हाका सांगलेलें हांव एकलोच खातलो म्हणून आतां चलोंक लाग हांगाले ना म्हाका बी जाय झक मार चलोंक लाग म्हाजें व्हडलें आहा पोट हांव एकलो खातलो क्या बोलो क्या फील है पुडिंग खावपाची हाडला प्लेट धाकटुली प्लेट म्हाका ही तुका कित्याक की हांव चड शुगर खायना दाखय घाल चल तुवें एके व्हिडिओन सांगलेलें शुगर खायना म्हणून आनी तुवें त्याच व्हिडिओन कोक पियालेली ना कोक पिल्यार जाता पण शुगर खाल्ल्यार मेळना घाल 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 बेगीन घाल टाइम वेस्ट करू नाका हांव रावला हे कितें बेगीन घाल मग इल्ले पीस म्हाजे कडेन कट जायना ते हे कितें केलें कट अरे हेजे कितें जालें रे जायना रे हय तशें ब्रेड पुडिंग मगो ते अशें कशें कट जातले तर कशें करूं तू चड खाताय मगो म्हाज्याकून होय रे तू पळय मरे तुजी प्लेट पळय पुरो माझी कित्याक इतली फुल पावर खाल्लेलो आसा पुडिंग आणि आता हांव कितें पळयता जाणा बिग बॉस चला बाय बाय चॅनलाचेर नवे आले लायक शेअर सबस्क्राईब करा हा मेळटा तुमकां नवे आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ टाटा गुड नाईट आनी बाय 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 बाय